नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। 16वें लोकसभेचे विसर्जन सुरू, मंत्रिमंडळाची शिफारस। प्रधानमंत्र्यांसयत मंत्रिमंडळाचे राष्ट्रपतीक एकठांय राजीनामे, नव्या सरकाराचो सोपूतविधी 30 मायाक शक्य। गोंयांत लोकसभेचे मतदानाचे इंटरेस्टिंग ट्रेंड। बीजेपी आमदारांचे मतदारसंघांनी काँग्रेस उमेदवाराक लीड, कांय युती आमदारांचे भूमिकेचेर अंतर्गत तर्क वितर्क सुरू। दक्षिण गोंयांत काँग्रेसीच्या हाताक मडकयचो मोठो आदार। बीजेपी लीड 2014 परस देंवली, सुदीन रावलो काँग्रेसी फाटल्यान। मडकयच्या मतफरकाचेर खासा रिपोर्ट। वेंचणुकेच्या निकालाचेर बीजेपी 37वेंत, आता पणजे परत काबीज करपाचेर लक्ष। मोगोचो लोकसभा वेंचणुकेचेर परिणाम ना, मुख्यमंत्री म्हणटा युती घट, जुलयांत अधिवेशन। आनी ISL इतिहासांतलो टॉप स्कोरर फेर्रान कोरोमिनासा कडेन FC गोवाचो नव्या सिजनाचो कॉन्ट्रॅक्ट। सोळाव्या लोकसभेचे विसर्जन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे मुखेलपणान शुक्रारा विद्यमान लोकसभेचे कार्यकाळांतली निमाणी मंत्रिमंडळ बसका जाली। नव्या मंत्रिमंडळाचेरूय चर्चा जाल्या म्हूण कळटा। प्रधानमंत्र्यांसयत सगळ्या मंत्र्यांनी एकठांय राष्ट्रपती कडेन राजीनामे दिले, तांणी ते मानून घेतले। राष्ट्रपती विसर्जनाचो आदेश काडटले। नवी लोकसभा 3 जूना पयलीं स्थापन जावंक जाय। नव्या सरकाराचो सोपूतविधी चड करून 30 मायाक म्हूण खबर। गोंयांत लोकसभेक जाल्ले मतदानांत इंटरेस्टिंग ट्रेंड पळोवंक मेळटा। बीजेपी आमदारांचे मतदारसंघांनी काँग्रेस उमेदवाराक लीड, जाल्यार कांय कडेन काँग्रेस आमदारांचे मतदारसंघांनी बीजेपीच्या उमेदवाराक लीड। लोकसभेच्या मताधिक्यावेल्यान कांय आमदारांचे भूमिकेचेर अंतर्गत तर्क वितर्क सुरू जाल्यात। पळयात मतदान कशें जालां तें। साश्टीच्या मतदारांनी दक्षिणेत काँग्रेसीच्या सार्दिनाक बरेपैकी साल्वार केलो, मात उत्तर गोंयांत खासा करून तिसवाडीत काँग्रेसीचे गिरीशा खातीर परिस्थिती सामकी उपराटी। तिसवाडींतल्या ताळगांव, सांताक्रूज, सांतांद्रे ह्या काँग्रेसीच्या आमदारांनी बाबुशाचो होल्ड आशिल्ल्या मतदारसंघांनी गिरीशाक नावाक लीड। सांतांद्रे काँग्रेसीचो फ्रांसीस सिल्वेर आमदार, गिरीशाक फकत 847ची लीड। ताळगांव काँग्रेसीची जेनिफर मोन्सेरात आमदार, गिरीशाक 1648 मतांची लीड। सांताक्रूज काँग्रेसीचो टोनी फर्नांडीस आमदार, गिरीशाक 2866 मतांची लीड। ताळगांव आनी सांताक्रूज काँग्रेसीच्या बाबुशाचे पुराय वर्चस्व, मात तशी लीड बाबुशान गिरीशाक दिल्ली ना। दुसरे वाटेन पणजे लोकसभेक काँग्रेसीक बाबुशाचो कांयच फायदो जाल्लो दिसना। पणजे बीजेपीचे श्रीपाद भाऊक 2284 मतांची लीड। पर्या काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी प्रताप सिंह राणे आमदार, मात अजापाची गजाल म्हळ्यार हेच सिनियर राणेचे पर्या बीजेपीचे श्रीपाद भाऊक 9091 मतांची लीड। सिनियर राणेन वेंचणुके आदी आपल्या मतदारांक लोकसभेक श्रीपाद भाऊक मतदान करचे म्हूण जाहीर उलो मारिल्ल्याचे रिपोर्ट मिडियांत येताले। दुसरे वाटेन वाळपय मतदारसंघात विश्वजीत राणेन श्रीपाद भाऊक लीड दिल्या, मात विश्वजिताक धपको म्हळ्यार वाळपय पालिका वाठारांत काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकाराक लीड, थंय श्रीपाद भाऊ फाटी। आता बीजेपीच्या मायकल लोबोचे कळंगूट मतदारसंघात पळयात कशें परते मतदान जालां ते। मायकलाचे कळंगुटे बीजेपीचे श्रीपाद भाऊक फकत 7693 मतां, जाल्यार काँग्रेसीचे गिरीशाक वट्ट 10151 मतां। कळंगुटे गिरीशाक 2458 मतांची लीड। बीजेपी सरकाराचे घटक पक्ष आशिल्ले गोवा फॉरवर्डाचे आमदार जयेश साळगांवकार आनी विनोद पालयेकार हांणी बीजेपीक लीड दिल्या। अपक्ष आमदार मंत्री रोहन खंवटेच्या परवरे मतदारसंघातूय श्रीपाद भाऊ फुडे। हळदोणा मतदारसंघात मायनॉरिटी मतदारांची संख्या लक्षणीय, थंय बीजेपीच्या ग्लेन तिकलून श्रीपाद भाऊक लीड दिल्या। मडकयकाराचे कुंभार जुवे बीजेपीच्या भाऊक लीड। लोकसभेच्या मताधिक्यावेल्यान कांय युती घटक आनी काँग्रेसींतल्याच कांय आमदारांचे भूमिकेचेर अंतर्गत तर्क वितर्क सुरू जाल्यात। मात मोदी शहाचे बीजेपीन हिसपा भायर सीट काडिल्ल्यान सध्या निकाला उपरांत मेरेवेले घटक आनी आमदारूय NDAच्या नांवान परबे दिवंक लागल्यात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मडकयक लागून दक्षिण गोंयांत काँग्रेस जिखूक पावली। सार्दिनाची लीड 9755,
साश्ट आदी सावन काँग्रेसीचीच, मात मडकय बीजेपीक मोठी लीड दिताली। हे खेप सुदीन काँग्रेसीचे फाटल्यान राविल्ल्यान मडकय एकाच मतदारसंघात बीजेपीची लीड 2014 परस 9,910 मतांनी देंवयली। 2014 मोदी लाटेन काँग्रेसीची लीड साश्टीत 30,000 मेरेन देंवयल्ली, ती परत 51,000 तेंकली। मडकयक लागून दक्षिण गोंयांत काँग्रेस जिखूंक पावली। काँग्रेसीच्या सार्दिनाची लीड 9,755। होच मतदारसंघ जो बीजेपीक मोठी लीड दितालो, थंय बीजेपीची लीड बरीच देंवयली। दक्षिण गोंयांत काँग्रेसीच्या सार्दिनाक 9,755 मतांची लीड। मडकय सदांच लोकसभेक बीजेपीक दिताली मोठी लीड। सुदिनाचे हे खेप काँग्रेसीक तेंको। बीजेपीची लीड पडली। 2014 परस 9,910 मतांनी बीजेपीची लीड देंवयली। आपान 20,891 मतां काडून पसून काँग्रेस जिखली। आमदार एका पक्षाचो आनी लीड विरोधी पक्षाक अशे प्रकार जाल्यात। दक्षिण गोंयांत अशे 2 मतदारसंघ मेळ्ळ्यात, फोंड्या आनी कुट्टाळे। फोंड्याक काँग्रेसीचो आमदार, मात बीजेपीक लीड 3,805 मतांची। कुट्टाळे बीजेपीचे आमदार, मात काँग्रेसीक लीड 84 मतांची। जाल्यार दक्षिण गोंयांत सरकाराच्या युती घटक पक्षांच्या मतदारसंघांनी कितें चल्लां तें पळयात। मडगांव कावन्सील विजयाचें गोवा फॉरवर्डाचें, तशेंच पारंपारीक मडगांव लोकसभेक बीजेपीक लीड दिताले। बीजेपी मडगांवाचेर अपेक्षा दवरून आशिल्ली। हे खेपो दिगंबरान गणित परतें केलें। फातोड्डेचो आमदार गोवा फॉरवर्डाचो। ह्या वेंचणुकेक 638 लीड काँग्रेसीक दिली। 2014 438 लीड बीजेपीक दिल्ली। मडगांव काँग्रेसीचो आमदार, ह्या वेंचणुकेक 2,036 मतांची लीड काँग्रेसीक। 2014 1,128 मतांची लीड बीजेपीक दिल्ली। आतां साश्टी पळया। साश्ट हरशीं आदी सावन चडशी काँग्रेसी बरोबरूच। 2014 मोदी लाटेन काँग्रेसीची लीड 30,000 मेरेन देंवयली। ती 2019 परत 51,000 मेरेन हाडली। ह्या वेंचणुकेत साश्टीतली लीड जाग्यार आयली। काँग्रेसीची लीड 2014 30,318 मेरेन देंवल्ली। ह्या वेंचणुकेक 51,319 जाली। मायनिंग बेल्टानूय बीजेपीक फावो तितली लीड दिल्ली ना। सांगे 2014 7,714 बीजेपीक लीड दिल्ली। 2019 बीजेपीची लीड फक्त 3,347। सावड्डे 2014 11,843 बीजेपीची लीड आशिल्ली। 2019 बीजेपीची लीड 8,572 मेरेन देंवली। कुडचड्यार 2014 5,788 बीजेपीक लीड आशिल्ली। 2019 बीजेपीक फक्त 3,419 मतांची लीड। 2014 केप्यां 1,721 बीजेपीक लीड आशिल्ली, मात 2019 1,086 मतांची काँग्रेसीक लीड मेळ्ळी। दक्षिण गोंयांत समाजांतलो एक घटक वेंचणुके वेळार बीजेपी बरोबर नाशिल्ल्याचो अदमास मंत्री निलेश काब्रालान मतमेजणी जावच्या पयलीं उलोवन दाखयल्लो। भंय आसा फक्त एक खंयचे तरी सेक्शन ऑफ सोसायटी जे नॉर्मली अलायन जाता की एक्टिविटी बीजेपी जे करता, म्हणजे खंयचे डेव्हलपमेंट एक्टिविटी ऑर खंयची स्किमी, सगळे एक्टिविटीर पार्टिसिपेट जाता आनी मागीर खंय तरी कोण सांगता पूण मागीर मातशें लास्ट 2-3 दिसांनी चेंज जाता। सो हे जावचें न्ही अशें आमी खुबशी प्रयत्न केला आनी लोक जे गोंयकार आसा हे सगळे शाणे आसा आनी जावचें ना अशें आमी काळजांतल्यान मागता। आनी आयचो रिजल्ट सेक्शन ऑफ सोसायटी म्हणटा सेक्शन ऑफ सोसायटी सगळ्यांक खबर आसा। स्पेसिफीक हांवें कित्याक सांगपाक जाय, हांवें सांगप म्हणल्यार मागीर ते कॉन्ट्रोवर्सी चालू जावप। गोंयकारांक सगळ्यांक खबर आहा बीजेपीचे एक सेक्शन ऑफ सोसायटी जे आसा हे सगळे स्किमी घेता, सगळी डेव्हलपमेंट पळयता, सगळो लाभ घेता आनी आमचे वांगडा सदांच आसता। पूण खंय तरी लास्ट 2 दिसांक वा 3 दिसांक वा 4 दिसांक खंय तरी खंयची तरी एलिमेंट हांव म्हणटा एलिमेंट जे तांकां चेंज करूं शकता, ते एलिमेंट मदीं येवन खंयच्याय सांगून देशान खंय हें वाडटलें, देशान तो येयलो हें जातलें, गोंयान हें जातलें, हें करून मातशें ताका चेंज करता। हांवें मायनॉरिटी म्हणूं ना, हांवें एक सेक्शन ऑफ सोसायटी म्हणूं। मगोकडे फिसकटिल्ली बीजेपीची युती, मेरेर राविल्लो युतीचो घटक आनी मायनिंग बंदीचो मडकय, साश्ट आनी मायनिंग बेल्टांतल्या मतदारसंघांनी बीजेपीच्या मतांचेर परिणाम जाला। लीड पडल्या बी निकाल बदलपा इतली। साश्ट आनी सुदिनाच्या मडकयन काँग्रेसीच्या सार्दिनाक हाडला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।
लोकसभा आणि पोटवेंचणुको हांचे गोंयांतल्या निकालाचें प्रुडंटान विधानसभा मतदारसंघातले मतदाना प्रमाण विश्लेशण केलें. तज्ञांचे मता प्रमाण उत्तर गोंयांत श्रीपादाक मोदी लाटेचो फायदो जालो जाल्यार दक्षिणेत सुदिनाचे भाजपा आड प्रचाराचो आनी खणबंदीचो फटको बसलो. भाजपाचे संघटनात्मक तांकीक लागूनच भाजपाचे 3 उमेदवार जिखूंक शकले असोय निश्कर्श सत्ताग्रह कार्यावळीत आयलो. की भारतान पोलरायझेशन जालें, ध्रुवीकरण जालें आनी हे धर्माच्या आधाराचेर जालें. ताचे फाटलें कारण अशें दिसता म्हाका की गेल्या 5 वर्षांत पाकिस्तान हो एक बागुलबुवा आमच्या समोर ह्या सरकारान उबो केलो. खरोखरच पाकिस्तान बरोबर आमचे संबंद अत्यंत वायट आसात. तेचे आतंकवाद करपी ते आतंकी लोक येतात, बॉम्ब स्फोट करतात, मारामारी करतात, खूब गोश्टी आसात आनी तांकां धडो शिकोवपाक जाय, एक्शनीक घेवपाकच जाय. परंतु पाकिस्तान भारताच्या शक्ती समोर एक मोठो व्हडलो ताका किंमत दिल्यासारखी गरज ना. ताका आमी केन्नाय भारत एका काबार नश्ट करूं शकता, ही ताकद आमची आसा. परंतु पाकिस्तान विरोध अशें जेन्ना म्हणटा आसतना पाकिस्तान इक्वल टू मुस्लीम अशें चित्र जालें आनी मुस्लीम हे सगळेच आतंकी आसात आनी त्या अर्थान भारतांतले हिंदू जात पात विसरून एक प्रकारे एका झेंड्या खाली तयार जाले. दुसरे वटेन कितें जालें की विरोधी पक्ष जो आसा हो विरोधी पक्ष विस्कळीत जालो. मडकयचो फायदो ही ताका जालो. म्हाजे दृश्टीन अशें की म्हाका दिशिल्लें कितें सारदीन 30-40 लीड येवपा जाय आशिल्लो. मडकय सोडला सुद्दां 30-40 ती सुद्दां लीड मेळना. त्या दृश्टीन पळोवपाक गेल्यार सारदिना की भरपूर निवडणूक टफ गेली. ओके, ह्या कॅन्डिडेट्सांक सुभाष शिरोडकर ऑन हीज ओन शिरोड्या निवडून येवपाक शकनाशिल्लो. तांकां भाजपाची संघटना मेळ्ळी म्हणून तो जिखून आयलो. कारण शेवटी तो नशिबाचो खेळ जाल्लो. 50 मतां हेवटेन 100 मतां तेवटेन. ही कितें विधानसभेची वेंचणुकेन हे नगरपालिकेचे वेंचणुकेन 50-60 फरकांनी निवडून येवं शकता. सो त्या नशिबाच्या खेळान सुभाष शिरोडकराक संघटनेचे खूब बळ मेळ्ळें. सोपटे सारको म्हाका दिसता की संघटनाय आसा, त्याच बरोबर तो खूब स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट थंय आशिल्लो आनी तो निवडून आयलो. म्हापसा परत हेच जालो, म्हणजे म्हापसा जोशुआ ऑन हीज ओन म्हाका दिसना निवडून येवपाक शकतालो. तो फक्त पक्षा खातीर आयला आनी बाबुशाची म्हणजे फ्रांसीस डिसोजाची लिगसी फाटली जी कितें आशिल्ली ती. पणजेचो निकाल हो वेगळो लागला तो आमी जाणा की कारण ती परिस्थिती तशी जायत गेल्ली आनी बाबुशाचो निकाल हो बाबुशाच्या बाजून लागूंक शकता हे आमकां अंदाज येतालो शेवटच्या कांय दिसां भितर. तर म्हाका दिसता भाजपाकूय ताची कल्पना आयिल्ली. भारतीय जनता पार्टीचें ऑर्गनायझेशन हें उत्तरेक बऱ्या तरेचें आसा आनी त्यामुळे उत्तरेक आमी ऑलमोस्ट 20तले 16 मतदारसंघां भितर आमकां लीड मेळ्ळी ऑलमोस्ट आनी आमी बऱ्या तरेची लीड घेवपाक शकले. दक्षिणेक थोडोसो इफेक्ट आमकां जो आसा तो आमी सादारण 9,770 मतांनी हारली निवडणूक. तेचो एक हें आसा की मायनींग बेल्ट म्हणजे गेल्या वेळार आमकां जो सावर्डे मतदारसंघान 12,000ची लीड जी मेळिल्ली ती ह्या वेळार आमकां थंय 8,500 मेळ्ळी. त्यामुळे सादारण 3,500 मतां आमकां ही सावर्डे मतदारसंघान. कुडचड्यां थोडोसो तेचो आमकां इफेक्ट जालो आनी सांगे मतदारसंघान. बाकी जशें आमी म्हणटात की सुदीन ढवळीकरान पाठिंबो काडलो म्हणून आमी हारले अशें अजिबात ना. कारण आमी जर पाठिंबो काडूं नाशिल्लो जाल्यार शिरोडा मतदारसंघ आमचे कडेन येवचो नाशिल्लो. लोकसभा आणि पोटवेंचणुकीच्या निकालाचेर बीजेपी सातिस्वेत. पणजे मात कमी पडले. 25 वर्सांनी बीजेपीचो गड गेलो मात तो परत काबीज करूंक बारीकसाणेन लक्ष दितले म्हूण मुख्यमंत्री सावंत उलयला. लोकसभेची मतां पळयल्यार एक गजाल खंय स्पश्ट, मोगो भायर सरले पूण ढवळीकरांचो व्हडलोसो परिणाम जाल्लो ना. युती घटक एकठांय आसात. विधानसभा अधिवेशन जुलयांत म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. पयलेच फावटी पणजी मतदारसंघ हो भारतीय जनता पार्टीच्या हातांतल्यान गेलो हाजो आमकां खेद आसा, आमकां दुख्ख आसा. वैयक्तीक म्हाकाय हो सीट गेल्ल्याचें दुख्ख आसा. पण पार्टीच्या वतीन आमी परत एकदां संघटनेचें काम पणजेंतल्यान मोठ्या प्रमाणात वाडयतले आनी तसो जर तुमी कंपॅरिजन करीत खंय आमचें गणीत चुकलां हें आमकांय कळूंक ना. कारण लोकसभेक आमी पणजे मतदारसंघ जिखले बट विधानसभेक तो आमी जिखपाक शकले ना हाजें दुख्ख आमकां आसा. पण संघटनेच्या दृश्टीन आमी वेवस्थीत रित्या कामात लक्ष दिवन परत तो सीट नेटान निवडून हाडपाचें आमचें काम आसा. येस, आय हॅड एनालायज in north it is they all people have supported us definitely. In south there is mixed reaction. Not only that, there are so many other reasons are also there. 2-3 other constituencies the last time they had given us the majority but this time it is not. In the last 2014 election they had given 2-3 in Margaon actually the last time we got the 1,000 lead but this time the 2,000 lead had gone to them. That's why we can't say only the mining people. That's
जरी आम्ही म्हटलें आतां तशी पळोवंक वचत जाल्यार आमची 2-3 कडेन लीड कमी जाल्या. आमी फक्त सुदीन ढवळीकाराचो झटको असो म्हणूंक शकना, कारण तशी पळोवंक वचत जाल्यार सांग्यार आमकां फाटले फावटी मोठी लीड मेळिल्ली, सावर्ड्यान आमकां मोठी लीड मेळिल्ली, कुडचड्यान आमकां लीड मेळिल्ली, मडगांवान आमकां लीड मेळिल्ली, केप्यां लीड मेळिल्ली, आमकां मार्मोगांवच्या 4 म्हणून चड लीड मेळिल्ली, थंयसरूय कमी जाल्या. त्या खातीर आमी नॉट ओन्ली तसो पळोवंक वचत जाल्यार आमकां थंयसर आमी 1000च्या लिडीन आसा अजुनूय बी मडकय. एसेंब्ली एक्चुली टेंटेटिवली आमकां 31 जुलयच्या पयलीं घेवपाक जाय. कोर्ट ऑन अकाउंट्स जो आसा 31 जुलय पर्यंत आसा, म्हणजे केन्ना तरी जुलय म्हयन्यान जातली. डेट इज नॉट फायनलायज, बाकी सहकाऱ्यांच्या बरोबर डेट डिसायड करून ती ठरोवची पडटली. वेगवेगळ्या मळांनी बरे पैकी काम केल्ल्यांक 25 मायाक आदिवासी सन्मान पुरस्कार भेटयतले. कार्यावळ कुडचड्यार रवींद्र भवनात जातली. मुख्यमंत्री पुरस्कार भेटयतलो. आदिवासी कल्याण मंत्री गोविंद गावडेन मिडियाक कार्यावळ सांगली. त्या निमतान गोविंदान वेंचणुकेचे निकालाचेर प्रतिक्रियाय दिली. सरकार खंय स्थिर हे ते निमतान मोगो आनी ढवळीकराचेर फार. पयलें क्षेत्र म्हणल्यार एज्युकेशन क्षेत्र जावन आसात. ह्या एज्युकेशनाचो अंदूचो आदिवासी प्रज्ञावंत पुरस्कार फावो जाता रवींद्र के गांवकर हो मोले दाळबांदोळेचो आसा, जो हेडमास्टर आसा. दुसरो जे फिल्ड जे आसा ते स्पोर्ट्स आसात. जयंती मोलू वेळीप आनी नवें नांव तेजें जावन आसा जयंती दामू मयेकार. हें बाल्लीचें मॅरीड टू मयेकार फॅमिली कडेन जाल्लें आसात. हेका स्पोर्ट्सान जें खो खो खातीर तेणीन खुबशें कॉन्ट्रिब्युशन आनी शी इज 51 इयर्स ओल्ड. तिसरें नांव जावन आसा तें एग्रीकल्चरल सेक्टरा भितर जो 73 वर्सांचो शेतकार जावन आसा, जो केरी फोंडाचो हांगसर आसा, दत्ताराम जल्मी. आनी जाणीन कलेच्या मळाचेर नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर नामना कमयल्ले आसात. ते केपेचें एक जाका स्टेट एवॉर्डूय फावो जाल्लो आशिल्लो डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चराचे. जाणीन आपलें गोंयची आदिवासीची जी कला जी आसा ती सगळी साता कडेन पाविल्ली आसा. ते म्हळ्यार आमेलिया डायस हेका सांस्कृतीक क्षेत्रांत पुरस्कार तेजे सिलेक्शन जाल्लें आसात. सरकार खंय स्थिर उरिल्ली 3 वर्सां काडटा, त्याच निमतान मगोचेर बाण. नो, आय डोंट थिंक दॅट BJP इज गोईंग टू टेक दॅम इनसायड. बट कशें आनी हांव सदांच म्हणत आयिल्लो आसा, MGP आसा पळय न्ही, एक घोडा देपेक जसो दोमो लागता पळय न्ही, हे सत्तेक लागिल्ले डोमळे जावन आसा. तांकां काडून उडयले तरी आसतना अजून पर्यंत तांच्यांनी सपोर्ट विड्रॉ करूं ना. हेजोच अर्थ दे स्टील होप, दे हॅव अ स्टील होप दॅट्स BJP तांकां परत तरी आफयतली अशें तांकां दिसता आसतलें. पण तशें जावपाक शकना. आमी ते रिजनल पार्टी म्हणटा पळय न्ही, ती सद्या रिजनल पार्टी उरूना. ती त्या घरा पुरती, त्या गोठ्या पुरती पार्टी उरिल्ली आशिल्ली. आतां ती सगळी आतां ते दाव्यांतले सुटोन बैल आनी त्यो म्हशी बिशी आतां पळयिल्ले आहा. कळ्ळें न्ही, तातूंत आनी कांय जावपा ना. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. ISLांतलो टॉप स्कोरिंग स्ट्रायकर फेर्रान कोरोमिनासान FC गोवाचो नवो कॉन्त्राद सायन केला. FC गोवाच्या लाखांनी फॅन्साक थाकाय. कोरो FC गोवांत फुडल्या सिजनांत आसतलो काय ना म्हूण फॅन्साच्या काळजांत पाकपूक जातालें. अशें आसतना कोरोच्या नव्या कॉन्त्रादाची गूड न्यूज आयल्या. FC गोवान आपले फेसबूक पेजीर कोरो नवे सिजनांत आसतलो म्हूण शुक्रारा दनपारां जाहीर केलें. 2017-18 सिजनाच्या सुरवातेक FC गोवांत रुजू जायत सावन कोरोन 41 गोल आनी 16 एसिस्ट करीत ISLाच्या इतिहासांत टॉप स्ट्रायकर म्हूण नामना जोडल्या. FC गोवा अजून टायटल जिखूंक ना खरें, पूण गेल्ल्या सिजनांत सुपर कप जैतिवंत जावन सर्जिओ लोबेराच्या पंगडान ट्रॉफींचो दुश्काळ मात सोंपयला. आतां सगळे पेजात फॉरेन प्लेयर रिटेन करून FC गोवा टायटल जिखपा हेतान टीम उबारता हें कोरोच्या रिटेन्शना वेल्यान दिसून येता. बरोच तेंप चलिल्लें कॉन्ट्रॅक्टाचें दिस्कुसांव सोंपोवन कोरोन FC गोवांत रावपाचें शेवटाक मान्य केलां. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.